रिचर्ड काल्देरा आणि हांव हेड काल्देरा हो आमगे वसवडीचो गोटो लास्ट 10 इयर्सान आमी प्रायज दिलीत आहाय 3 पाटी आमी ऑल गोवा फर्स्ट येयलें आनी ह्या वर्सा आमचो हो गोटो आमकां म्हयनो मायज करपा लागता आमचे चडशे आमी ग्रिनरी करताय नॅचरल जाता तितकें नॅचरल करता ग्रिनरी करता पूण ते आमकां किलोवपाक सुमार 1 ते 1.5 म्हयनो वयता आनी नॅचरल वॉटरफॉल आनी चडशे आमी नॅचरलच करता पूण ह्या वर्सा आमी मुवमेंट्स करूं ना सारको सिंपल गोटो केला सो आता लोकांक पब्लिकांक केन्ना पासून आसतलो ओपन आमी 8 तारीख पासून आसता जानेवारी 8 तारीख पासून ओके आनी हे जे सगळें सामान बीन तुमी हाडटा पळय तें खंय मेळटा तुमकां आतां पयली तयारी करची पडटा 3-4 म्हयन्या पयलीं ते कलेक्शन करताय ते मुळां ती पाडां ते फातर आनी ते कितें आमी वयताय आतां तिंगा पळय वोक्याची झाडां आहाय कोणग्याची वाडी आसा नाचणो आसा मागीर सांसवां आसा आनी ती शेवणे जायते भाशेची झाडां तितून भितर आसा सो तुमी कितले जाण मेळोन हो करता आतां फूल फॅमिली काय कशें कितें आमचीच फॅमिली करता आनी आमी लेबर घेताय ते मोठे मोठे फातर उबारपाक आमकडे जायना पूण लेबर घेताय आमी आनी प्रायजां कितले मेळटा तुमी आतां पर्यंत मेळ्ळ्या ती आपल्या लास्ट 10 इयर्स आमी प्रायज घेयत वयता 8 एनिवर्सरीस आमी हॅट्रीक केलो कंटिन्यूस 3 वर्सां घेतलो प्रायज आमी ओके ऑल गोवा लेवलाचेर ओर गोवा लेवलाचेर आनी मडगांव ओर गोवा केलो ऑनलायन केलो कॉम्पिटिशन थिंगा आमी फर्स्ट येयलीं आनी फोंडा तालुकांनी आमी फर्स्ट येतात